जुडासाचें पोत्र. चॅप्टर 1. नोमान. जुडास जेजू क्रिस्ताचो चाकोर आनी जाकोबाचो भाव. देवान आपयल्ल्या सोमेस्तांक हें पोत्र बरयता. देवा आमच्या बापाचीं तुमी अपुरबायेचीं भुरगीं आनी जेजू क्रिस्ताच्या आसऱ्या खाल तुमी सुरक्षीत आसात. देवाची दयालाय तुमी ओदीक भोगूंक पावूं. तुमचें जिवीत सदां शांती समाधानान चलूं आनी तुमचें मोदें प्रितीमोग सुभामपणी वाडत वचूं हे म्हजे ओत्रेक. पोत्र बरोवचें कारण. म्हज्या प्रितीच्या भावां भयणीनो, आम्हा सोमेस्तांच्या तारणा विशीं हांव तुमकां बरोवंक आशेन ओत्रेकतालों. पूण ह्या वेळार तुमकां हांवें बरोवची व्हड गरज आसा म्हूण म्हाका दिसलें, आनी ती म्हणल्यार देवाच्या सगळ्या भक्तांक दिल्ल्या भावार्था पासत तुमी धिरान झुजचें म्हूण तुमकां उलो मारूंक. तुमचें मोदें कांय जाणां गुप्तीं घुसल्यांत. मागां थावन असल्या देवधर्म नासलोल्या मनशांचेर खास्तीचें फर्मोण पडलोलें आसा. आमच्या देवाची दयालाय सोदून तीं कामचाराची वाट धरतात. देवाची दयालाय सोडून तीं कामचाराची वाट धरतात आनी जेजू क्रिस्त आमचो एकलोच धोनी आनी सोमी म्हूण तीं मानून घेनात. आदल्या कालांच्यो घडण्यो सगळ्यांक शिडकावनी. सर्वेस्परान आपले पोरचेक इजिप्तांतली सोडयली, पूण उपरांत जाणी बावाट धरूंक ना तांचें ताणें निसणटोन केलें. हें सगळें तुमी बेस बरीं जाणात. तरी तांचो हांव तुमकां उगडास कोत्तां. देवदूतांचोय उगडास कोत्तां. तांकां व्हड अधिकार दिल्लो आसलो, पूण तो तांणी सांबाळूंक ना आनी आपलें ठिकाण सोडून दिलें. व्हडल्या दिसाचे चुट्टेक देवान तांकां काळोखाच्या कोंडांत सासणांक सांकळींनी बांदून दवरल्यात. तेच भाशेन सोडोमाचो, गोमोराचो आनी भोंवतणच्या नोगरांचो लोक पोजडपणांत लोळोन आसलो आनी सोयंबाचेर आड शिंदोळ पातकां करी. देखून तांकां सासणाच्या उज्याची खास्त पडली. ह्या लोकाची खास्त आमकां सगळ्यांक एक शिडकावनी. देवधर्म नासलोल्या मनशांचीं वायट कर्तुबां आनी निंदेचीं उतरां. हांव तुमकां सांगतालों तीं देवधर्म नासलोलीं मनशां तशेंच कोत्तात. आपणाकूच आनी दुसऱ्याकूय फसोवपाचीं सपनां तांचीं. असलीं सपनां घेवन तीं आपल्यो कुडी भोश्टायतात. देवाच्या अधिकाराची बेपर्वा कोत्तात आनी मोहिमेवन देवदूतांक अपमानतात. मिकायल देवदूतान पर्यां अशें करूंक ना. मोइसेसाचे कुडी विशीं देवचारा कडेन वाडविवाड कोत्ताना मिकायल अपमानाच्या उतरांनी ताचेर खास्तीचें फर्मोण मारूंक फुडें सरूंक ना. ताणें फकत अशें म्हणलें, सर्वेस्पर तुजेर खास्तीचें फर्मोण मारूं. पूण हीं मनशां जाल्यार आपूण समजनान त्या वस्तूंची निंदा कोत्तात. थोड्यो वस्तू तीं समजतात खरें, पूण फकत सोयंबाच्या गिन्यान नासलोल्या मोनजातीं भाशेन, पूण ह्योय तांच्यो नास करून उडयतल्यो. अधर्मी जिविताक सर्वेस्पराचें शिक्षेचें फर्मोण. तांचें कोटा. तांणी कैनाची वाट धरली. बालामान केल्लें तशें दुडवाचे आशेक लागून तीं ताचेच चुकीक सांपडलीं. कोरा भाशेन तीं कोलपोलीं आनी ताचेच भाशेन तांचें निसणटोन जाता. तुमचे सोबेच्या जेवणाक तीं एक कांटालो. लॉज नासतना पोटभर जेवतात आनी आपणाचोच परामोस कोत्तात. वारें ओडून वता तसलीं उदक नासलोलीं कुपां तीं. शरत कालार पर्यान फळां दिनात तसलीं झाडां तीं.
पालां सयत उमटून काडलोलीं आनी सारकींच मेळ्ळीं झाडां तीं दोरयांचीं उचांबळ जाल्लीं ल्हारां आनी तांचो फेणो म्हणल्यार तांचींच लोजेचीं कोत्तुबां. मळबार जोडलीं मोडलीं फिरतोल्या नोकेत्रां बोरीं हीं मनशां. सासणांक कालखा गिदाचें कोंड तांकां निर्मेल्लें आसा. आदामा फाटलो 7वो मूळ पुरुश एनोक हाणें तांचे विशीं आदीं फुडें अशें भाकीत करून दवरलां. ओ पळयात, हजारांचे हजार आपल्या पवीत दुतांक घेवन सर्वेस्पोर येता, सगल्यांची मनसुबी करूंक आनी देव धर्म नासलोल्यांचेर तांच्या अधर्मी कोत्तुबां पासत आनी तांणी देवाची निंदा केल्ल्या पासत खास्तीचें फर्मोण मारूंक तो येता. हीं मनशां सदांच गुणगुणीत आसात आनी दुसऱ्यांचेर गुन्यांव थापतात. तीं आपल्याच वायट वंदोवण्याय प्रमाणें चलतात. तीं आपणाचीच बोडाय सांगतात, आपल्याच आदावाक दुसऱ्यांक फुलां मारतात. शिडकावणी. पूण म्हज्या मोगाच्या भावां भयणींनो, आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या धर्मदुतांनी तुमकां आदीं फुडेंच सांगून दवरलां ताचो उगडास करात. तांणी तुमकां अशें सांगलां, निमाण्या दिसांनी आपल्या खोट्या वंदोवण्याय प्रमाणें चलतात तसलीं मनशां दिश्टी पडटलीं आनी तीं तुमच्यो मस्कऱ्यो करतलीं. तींच तीं तुमचे मदें फुटी घालतात तीं, सैमा प्रमाणें चलतात तीं, तांकां पवित्र आत्मो ना. खऱ्या भावार्थाची आनी प्रितीमोगाची चाल. पूण तुमी म्हज्या प्रितीच्या भावां भयणींनो, तुमच्या भोव पवित्र भावार्थाचेर तुमचें जिवीत बांदून हाडात आनी पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान प्रार्थना करात. देवाच्या मोगान थीर रावात आनी आमचो सोमी जेजू क्रिस्त आपले काकुतीन दितलो त्या सासणीक जिविताची वाट पळयत रावात. जांचो भावार्थ धोंडोलता तांकां दयेन समजून घेयात. तांकां उज्यांतली निवारूंक वावरात. हेरांक चोत्राय घेवन काकूत दाखयात. तांच्या पातकी जिविताचो वसो लागला त्या आंगल्याची पर्यान इट धरात. वाखाणणेचें मागणें. आतां आमच्या एकल्याच देवाक आनी तारोकाक वाखाणुया. तुमच्या भावार्थांतलीं तुमी कोडसोन्नां जावंक तुमकां सांबाळूंक ताका पदवी आसा. तशेंच आपल्या मोहिमेवंत मुखामोळा मुखार तुमकां निरअपराधी करून आनी संतोशान भरून हाडूंक ताका तांक आसा. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता उदेशीं ह्या एकल्याच देवाक महिमा, थोरपण, अधिकार आनी पदवी आसा, काळां योगां आदीं थावन, तशेंच आतांय आनी सदां सर्वदा. आमेन. देवाचें उतर हें.